गोंयच्या मुखेलमंत्र्याची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान गोंयचें प्रशासन ठप्प जालां. गोंयकारांची कसलीच कामां जायनात. गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बरी ना, तरी मुखेलमंत्री पद सोडपाक तयार ना. गोंयकारांच्या हिताच्या नदरेन पर्रीकारान मुखेलमंत्री पद सोडचें आनी गोंयचें प्रशासन चालीक लावचें म्हूण गोंय काँग्रेसीन जन आक्रोश कार्यक्रम दवरला. बेरेस्तारा पेडण्यांतल्यान ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जाली. गोंयांक मोदी सरकारान बिनकामाचो मुखेलमंत्री दिला, जे आयज खंयच्याच सरकारान दिवंक ना अशें राजन घाटे उलयलो. हेच्या पयलीं सुद्दां हांव अनशनाक बसलों 7 दीस RTIचे कमिशन ना म्हणून. त्या खातीर म्हाका मागीर 7 दिसां नंतर म्हाका पर्रीकर येवन म्हाका म्हाजें अनशन तोडलें गेलें आहा. पळया, विनय तेंडुलकराची भाशा, ते आमचे राज्यसभेचे सदस्य, तांकां आयतें मेळ्ळें आसा तर सदस्य पद कडेन त्रास करूंक मेळोंक ना. म्हणून म्हणटा, एक सामान्य मनशाची भाशा जर तुमकां कळना, पण सामान्य मनशान आख्खे गोंयांत दाखोवन दिलें की हो एक लालची मुख्यमंत्री जावन आसा. मोदी कितें म्हणटा, 60 साल के क्या किया कांग्रेस ने, मैं मोदी से जवाब दूंगा कि 60 साल में आपने ऐसा लालची मुख्यमंत्री को वापस दिया जो चिपक के कुर्सी को बैठा हुआ है और अब कुर्सी नहीं छोड़ता है. गोंयकार एकदांच दिल्लीक गेल्ले ते दिगंबर कामताचें सरकार उडोवपा खातीर, ते सुद्दां स्वताच्या स्वार्था खातीर. आनी आतां मीन खणीचेर अवलंबून आशिल्ले गोंयकार गोंयकारां खातीर दिल्लीक गेल्यात. गोंयकारांचेर ही पाळी ह्या सरकारान हाडल्या. तांकां तांची जागा दाखोवपाची गरज आसा अशें दिगंबर कामत उलयलो. प्रश्न आसा तांकां वाचा फोडपा खातीर काँग्रेस पक्षान ही जन आक्रोश रॅली सगळे कडेन आयोजीत केल्ली आसा. आनी हाजो समारोप खंय जातलो? हाजो समारोप मडगांव लोहिया मैदानाचेर दवरला काँग्रेस पक्षान. ज्या लोहियान 18 जून 1947 गोंयकारांक उलो मारिल्लो आनी एक नारो दिल्लो गोंयकारांक, जय हिंद. तातूंतल्यान एक कीट पेटयली प्रत्येकाच्या काळजांत. तातूंतल्यान मुखार गोंय स्वतंत्र जावपाक पावलें. म्हाका दिसता आज गरज आसा की राम मनोहर लोहियाचो आदर्श दोळे मुखार दवरून त्याच लोहिया मैदानाचेर परत एकदा गोंयकारांक उलो मारपाची गरज आसा. बाबा हें जें चलना तातूंतल्यान आमकां मुक्ती दी. गोंयची परिस्थिती खंय पावल्या आतां म्हाका खराबान सांगलें. मायनिंग डिपेंडंट गोंयांत न्ही, दिल्लीक पावले. दिल्लीक पारला. म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासांत एकच फाटी गोंयचे आमदार दिल्लीक गेल्यात, लोक दिल्लीक गेल्यात. कोण गेल्ले दिल्लीक? म्हजें सरकार उडोवपाक. याद आसल्यार पळया, म्हजें सरकार सत्तेर आशिल्लें. सत्तेर येवन हांव 2 काय 3 म्हयने जाल्ले. थोड्या आमदारांक घाल्ले, सरकार उडोवपाचो प्रयत्न केलो आनी दिल्लीक जंतर मंतराचेर पावले, सुप्रीम कोर्टान पावले. पूण थंय ताका कोणें सांगलें, तो दिगंबर कामत हालपाना, ताच्या फाटल्यान देव आहा, तो घट आहा, तुमी बेश्टे भांगडी पडनाका. आनी म्हज्या सरकारान 5 वर्सां घाल्ली. आमी 5 वर्सां कंप्लीट केली. परत दुसरे खेपेक ह्या इतिहासांत गोंयच्या 700-800 लोक मायनिंग डिपेंडंटाचेर आशिल्ले, आपले पयशे खर्च करून आज दिल्लीक वतात. कित्या खातीर? जाल्यार गेल्ली काही वर्सां ते प्रॅक्टिकली रस्त्यार पडल्यात. आमी पळयता, तुमी सांग्यार पावल्या जाल्यार हांव नको ह्या दिसा. सांग्यार मार्केट म्हणटा तें कितें आसतालें, कुळचेळ्यार मार्केट म्हणटा कितें आसतालें, दाभाळ, सावर्ड्या ह्या भागांत मार्केट कितें आसतालें, तें सगळें ओसाड पडिल्लें आसा. खानावळी बंद, टायर पंचर काडपाचें बंद, गाडयो ट्रक तें सोडच. पूण जे वेवसाय तांचेर अवलंबून आशिल्ले आनी जे आपले कितें पण घरा कडेन खानावळी चलयतालो, एक 100-125 लोक तागे घरांत जेवताले, बायल बाबी जेवण करून घरां वाडटाली, हें सगळें बंद. आज तांचेर उपासमारीची पाळी आयिल्ली आसा. आनी प्रत्येक खेपे सरकार तांकां आश्वासन दिसता, ऑर्डिनन्स 8 दिसां भितर येता. कोण म्हणटा ऑर्डिनन्स 20 दिसांनी येता. कोण म्हणटा अमेंडमेंट ह्या सेशनाक. मोदी सरकारान गोंयकारांचीच न्ही जाल्यार सबंद देशांतल्या लोकांचो विश्वासघात केला, असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी चेल्लाकुमारान केला. They could not able to do anything when our Prime Minister Narendra Modi has introduced the demonetization. 130 crore of the people, everyone has suffered like anything. What did he say? His address to the nation saying that this demonetization will curb the corruption. It will eliminate the terrorism.
from this country. It will eliminate nationalism. It will eradicate the counterfeit notes. What is the fact today? Neither they could curb the black money or the corruption. Neither they could eliminate nationalism nor terrorism. That day they have introduced a 2000 rupees new note. The same day counterfeit note 2000 note was released in Chikmagalur in Karnataka. So BJP all these days they are only trying to put a false allegation on the Congress party. But whatever they have said, even GST, it is a custodian. Congress is the custodian for bringing the GST, but we want to bring a trader-friendly and a customer-friendly GST. But today they have introduced the GST in a hurried way. What has happened? GST has wiped out almost 2% of India's GDP. 2% of India's GDP means India has lost more than lakhs and lakhs of the foreign exchange of this country. It has totally forced the thousands of businessmen to shutter houses, business houses, and made people jobless. Today, thousands of our Goans, mine-dependent people, they have gone to Delhi to have a hunger strike in Jantar Mandir. वचत थंय गोंयच्या संस्कृतीच्या विरोधान सरकार वावुरला. पेडण्यान कॅसिनोय हाडपाचो प्रयत्न करता असो आरोप गोंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केला. पणजेन स्मार्ट सिटी 22 कोटी रुपये कित्याक मोडटात? टायर्स आनी पेवर्स. म्हणजे 22 कोटीचे असे टायर्स कितें भांगर लागलेले आसा काय कितें अशें आमच्या भुरग्यांनी थंय आरटीआय करून मागलेले आसा. GSIDC लूट चल्लेली आसा. आमच्या टायमार रिजनल प्लॅन केलो, ह्या सरकारान बंद केलो देवा करतलो म्हणून. आयज टावन एंड कंट्री मिनिस्टर आनी त्यांचे सगळे मंत्रिमंडळ गोंयचे रुपांतर करतात आनी होलसेल सेल डीड करपाक सुरवात केल्ली आसा. सुटकेस टू सुटकेस म्हणून नवीन पद्धत केल्ली आसा. केस टू केस म्हणून लोकांक सांगतात, पूण सुटकेस टू सुटकेस घेवन आयज कन्वर्शन चालू जाल्लें आसा. म्हणजे गोंयची सगळी जमीन लुटपाक मनोहर पर्रीकराच्या नांवान आयज तांकां दिसता की मनोहर पर्रीकर बरो आसा. सो अशे तरेची लूट वेगळे वेगळे तरेन गोंयच्या राज्यांत सुरू जाल्ली आसा. ही लूट आमी लोकांच्या मदीं जागृत करपा खातीर ही चळवळ आमी आयज सुरू जाल्ली आसा. ह्या भायर काजिनो तुमच्या पेडणे गांवांत हाडून एक वेगळे तरेचे प्रदर्शन पेडणे तालुक्यांत करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केल्ली आसा. जवळ लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन एक कोण तरी मोदी म्हणून आसा खंय, खंयचो मोदी तो खबर ना, तो मोदीच्या नांवान ती जमीन घेतात आनी त्या जमनी खातीर काजिनोवाल्या कडल्यान परत पयशे घेतले आनी सगळी नाका आशिल्ली लक्तरां ह्या पेडणे गांवांत, जो पेडणे एक सुकृत गांव, त्या गांव वाट लावपाचे प्रयत्न ह्या सरकारान सद्याक सुरू केल्ले आसा. हे सगळे हाडून पाडपाची गरज आसा. तांकां सगळ्यांक एक्सपोज करपाची गरज आसा. आमी त्यांची प्रत्येक करप्शन केस आमी तांकां एक्सपोज करतले, गरज पडल्यार आमी कोर्टानूय वयतले. पूण ह्या सरकाराक प्रत्येक हेजेर जाप विचारतले आनी लोकां कडेन तो प्रश्न आमी हाडून सोडटले. आयज सरकार नाशिल्ले कारणान आयज बेरोजगारी वाडल्यात. डिपार्टमेंटांनी प्रमोशन जायनात पूण न्यू जॉब्स क्रिएट जायनात. आसात तेही क्रिएट जायनात. आमच्या टायमाचे डिपेंडंट्स हे आसतात, लोक ऑफिस कोण जर गेलो गव्हर्नमेंट ऑफिसर जाल्यार तेजेर नवीन जॉब्स किंवा त्यांच्या फॅमिलीचे कोण डिपेंडन्सी म्हणटा ताका. तो काल कितले तेंपान 60 केसीस केल्यात. आमच्या टायमार दिगंबर बाब सीएम आसतना त्यो केसीस सामके लो हेजेर पावल्यो, जवळ 100 काय 150 पावल्यो. त्यो आतां जवळ 600. म्हणजे घरांत कोण मेलो गव्हर्नमेंट ऑफिसर जाल्यार सुद्दां तुर्तूत ना, ताका तुरंत मेळटली म्हणजे त्या फॅमिलीन काबार जावप, ताका जॉब मेळपाचें ना.
काँग्रेसीच्या हेर वक्तव्यांचे जन आक्रोश सभेच्या निमतान पेडण्यान उलोवप जालें. या गोव्यासारख्या शांतताप्रिय आणि विकसनशील राज्यात आजची परिस्थिती जी हाडलेली आसा ह्या बीजेपीन हाडलेली आसा. मनोहर पर्रीकरान हाडलेली आसा. त्याच्या बरोबर जे पक्ष आसात, गोवा फॉरवर्ड असू दे, मगो पक्ष असू दे, त्या पक्षांनी हाडलेली आसा. अरे तुम्ही आमकां खंयच्या तरेचे तुम्ही सरकार दितात, तुम्ही आमकां प्रशासन दितात ते खंयच्या तरेचे तुम्ही दितात. आज गोव्यात सरकार ना, जी चलता ते राम भरोसे चलता आणि ही धोकादायक स्थिती आसा. हो व्हडलो धोका आसा लोकशाही. तांकां दिसता बीजेपीक आमी करतले ते घडतले, आमी सांगतले तशे लोक चलतले, पण तशें ना. लोकांच्या मनात एक आक्रोश जाल्लेलो आसा, एक तीव्र अशी वेदना त्या लोकांच्या मनात आसा. त्या वेदनेक खंय तरी जागृती येवपाक जाय, लोकांपर्यंत ती पावपाक जाय. ही वेदना मांद्रे मतदारसंघात बरे तरेन पावलेली आसा, पेडणे मतदारसंघात बरे तरेन पावलेली आसा. त्याचबरोबर जी बीजेपी स्थिती गोंयची करून दवरलेली आसा, त्याच्या बरोबर आणखी दुसरे आमदारांची खरेदी करप, ठोक खरेदी करप आणि बिझनेस डील करप. हे बिझनेस डीलाक लागून आमी मांद्रेकारांच भोगतात. आमकां आमदार ना, विकास ना कोणा, आणि आमदारय ना म्हणटुकच कांयच ना. आणि अशी स्थिती या दयानंद सोपटेन हाडलेली आसा. आणि हेच्या खातीर आम्ही त्यांचा निषेध जाय तो निषेध केलो, लोकांसमोर आम्ही गेले. पण त्याच्याच बरोबर आज गोंयची जी स्थिती आसा ती आनी भयानक आसा. गोंयची स्थिती आसा मायनिंग ना, टुरिझमाचेर घालो घातलो, टॅक्सी घराचेर घालो घातलो, रेंव ना, चिरे ना, आणि सर्वसामान्य जी महागाई असो प्रश्न आसा जो भेडसावता सगळ्यात व्हडलो प्रश्न. ही महागाई इतकी वाडलेली आसा. आयज जनता सुखी रावतली जाल्यार गोंयच्या काँग्रेसी शिवाय पर्याय ना अशें हांव तुमकां सांगता. तुमी पळयतल्यार ह्या पेडणे भागांतच न्हय तर संबंद गोंयांत आज सगळे काम करपी लोक ह्या पेडण्या भागांतलो आयज कन्स्ट्रक्शनाचें काम खंय कोणाक रेंव मेळना, चिरे मेळना, तेंचे सोय सुद्दां ना. आणि हांगाले मंत्री अशें सांगतात की ह्या भागांत सगळो आमी विकास केल्लो आसा. आमच्या राजन घाटे जे उपोषणाक बशिल्ले, पण ते सुद्धा तांची सुद्धा कदर ह्या सरकाराक जाली ना. म्हणजे अशें दिसता की ह्या सरकाराक आम लोक जे कॉमन पर्सन आसा ताच्या बद्दल कांयच पडिल्लें ना. सरकार फक्त फसवणूक करीत आसा आणि ताची गतिविधी जी आसा ती लोकांक फसवपाची. हे आज सगळ्या पुराय गोंयकारांक आणि तशें पुराय भारत देशाचे जनतेक कळिल्लें आसा. आणि ह्या कारणान हो अधर्म जो आमचेर जाल्लो आसा गोंयकारांचेर, तसो पुराय भारत देशाचेर जाल्लो आसा, तो मिटोवपाची आयज चडांत चड गरज आसा. आणि हो जो अधर्म जर मिटयतले जाल्यार गोंयांत तशें पुराय भारत देशात काँग्रेस पक्षाचे साम्राज्य येवपाची गरज आसा.